जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. कितें भाशेन मागुया. पावस जायतो पडटा, रेड अलर्ट दिल्लो आसा आनी जायत्यो जागे बुडूंक लागलेले आसात. कितें भाशेन मागुया आमकां ह्या वायटांतली सगल्यांक निवार म्हूण. मागुया आमच्या शेतां भाटां पासत. शेतां रोवपाक आमच्या शेतकामत्यांनी चालू केल्लें आसा, तरी आसतना शेतां बुडल्यांत आनीक जायतें लुकसाण जावपाक शकता. लँडस्लायड्स जावपाक शकतात ह्या दिसांनी जायत्यो. मागुया आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवार आनी कोणाकूच वायट जायना जावपाक. तशेंच मागुया आमच्या प्रशासना पासत हो डिजास्टर जेन्ना जाता तेन्ना आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट जे आसा ते सगळे तयार रावूंक आनीक लोकांक आदार करपाक तांकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. मणिपूरच्या स्टेटा पासत आनी मणिपूर बेगीनूच शांती जावंक तांचेय पासत मागुया. हेर सगळी मागणी आमची इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पुता तुजी पातकां तुका बुकसोली. भाव भयणीनो, आमकां वायट जावपाक आमचेर वेगवेगळे तरेचे बो करून आमचे कुडीचीं दुयेंसां तशेंच हेर वायट जाता तें आमच्या पातकाचें एक फारीकपण जाल्यार आमच्या पातकांक लागून जें कितें आमचेर वायट येता तें निवारूंक आमी आमचें पातक सोडूंक आनी नवसरूंक आमच्या नवसरलेल्या जिविताक आयज देवाचो उलो. जायते पावटी आमी हो नवसरणेचो उलो आमच्या कानार घेवंक ना. आमच्या पातकांनूच आमी बुडून रावल्या आनी पातकाचे वायट आमकां परिणाम जाल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच हांव वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण सर्जरी करतात आयच्या दिसाक आपली तांचे पासत दोतोरां पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करूंक म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपलें गाडून तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुता इजाकाक घेतले. ताणें
योद्न भेटोवंक जोडो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती सुवात देखली. तेन्ना अब्रामान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बोजून तुमचेशी परततांव. उपरांत योद्न भेटोवंक जोडो जाय आसलो तो घेवन अब्रामान इजाकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोडो तर आमचे लागीं आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान आपणाक दाखयलेले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गोमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो न्हय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एक मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिरकुटान शिरकलोलीं. म्हणटच अब्राहम त्या मेंढऱ्याक दवरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योद्न करून ओंपलो. ते सुवातेक अब्राहमान यावरे इरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पुर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनेकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार्थान अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. असो उलयता तो सर्वेस्पर, तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो न्हय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. आनी अंत्रोला वेल्या नोखेत्रां पर्यान आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे परी तुजी संसोत हांव वाडयतलों. आनी तुजी संसोत आपल्या दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थी वरवीं पृथ्वेच्या सर्व राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. अब्राम आपल्या सेवकाशी परतलो आनी ते सगळे बरोबर बेर्शेबाक वचूंक भायर सरले. आनी अब्राहमान बेर्शेबान ठिकाण केलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. हांव सगळीं म्हणया, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतले. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका
रोखडोच कान दिलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. मोर्नाच्या फासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. नरकाचो आकांत मुजेर आयिल्लो. कोणती दुखींत हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें म्हणून सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाल, आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निराधारी आसलो तेन्ना ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मोर्नांतलो वाटायला. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आडलून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. कश्टोंतल्यानो तुमी, भार वायटोल्यानो तुमी, मुजेशी याद सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुजया. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोंगरांत आयलो. त्या वेळार अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. आनी आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनान अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हातलें खंयचें उदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हळें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. भाव भयणीन, हो आरकार जाका खाटीरूच उबारून जेजू मुखार हाडलेलो, ह्या वेळार जरी तर आमी ताच्या मनान गेल्या जाल्यार जेजून जीं उतरां म्हणल्यान पयलींच भिवू नाका. आरकार भियेल्लो गाय, दुबाविरेत आरकार भियेल्लोच आसतलो, कित्याक तो असले परिस्थितीन आसा. आमचेर जरी तर कितेंय वायट आयलें जाल्यार आमी भियेता. आमकांय दिसता कोण तरी पावल्यार पुरो, दोतोर पावल्यार पुरो, नाजाल्यार देव तरी पावल्यार पुरो. आनी ते परिस्थितीन असले परिस्थितीन आसो पासून आमचेर भिरांत. आतां रेड अलर्ट दिल्लो आसा.
पावस जाय तो पडटा आनी ह्या दिसांनी जायत्यांचेर भिरांत आसा. कोण भियेला आपल्या घरान उदक येता म्हूण, कोण भियेला आपली शेतां बुडल्यांत म्हूण, कोण भियेता आपण दोंगराचे कुशीक आसा, दोंगर मातसो कातरलेलो तो लँडस्लायड जायत म्हूण. शारांतले लोक भियेल्ले आसात, शारां बुडटात म्हूण. जाल्यार ही भिरांत जेन्ना आसा, एक वस्त घडये आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाता, हांकां आंथरुणार घालून वो खाटीर घालून खाट सोद जेजू मुखार व्हरत जाल्यार बरेपण मेळपाक शकता. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जे आमच्या गोंयांत घडटा ताचेर एक ल्हानशी नदर घुंवडावया. पळोवया वेलसांव. कांय म्हयने फाटीं जेन्ना रेल विकास निगम लिमिटेड हे रेल्वेक तो ब्रीज बांदचे पासत तांणी नाला आसा तो पुरयल्लो आनी थंयसरलो लोक आनी थोडे एक्टिविस्ट मुखार आयलेले आनी आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी तातूंतल्या एका सिनियर सिटीजनाक काडलो, धरलो आनी जिपीन पासून बसयलो. लोकांक त्रास केले. आयज कितें जाल्लें आसा? वेलसांव शेतां बुडलीं, उदक वचपाक जाय तें, कित्याक स्टॉर्म ड्रेन्स जे आसात, जेन्ना तेन्ना सांगलोलें एक्टिविस्टांनी सांगलोलें, आमी बोवाळ मारून सांगताले हांव, हे स्टॉर्म ड्रेन्स जरी तर पुरयले जाल्यार फ्लड्स येतले. आयज सगळें बुडलां. अशें मुखार या आनीक बेनावली पावया. बाणालकारां सदांच मागतालीं हो वेस्टर्न बायपास जो येता तो त्या जाग्याचेर जंय उदक बत्ता आनी वर्साच्या वर्साक उदक वाडटा थंय वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्ट्स दी म्हूण जायते एक्टिविस्ट आमचे थंयसरले बाणालीचे मुखार चल्ले, मागले. WRD, PWD हांचे लागीं मागले. रस्तो जो बांदतात तांचे लागीं मागले. सरकार तोंड बंद करून ओगी. आयज थंयसरूय वचून पळया, बुडलें. आनी आतां WRD, PWD आनी कलेक्टर सगळे वचून आतां इन्स्पेक्शन करतात. वेलसांवूय वचून इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आतां तांकां दिश्टी पडलां. पणजे या, पणजे कितें जालां? स्मार्ट सिटी बांदता बांदता परतून एक्टिविस्टांनी बोवाळ मारलेली. एनवायरमेंटलिस्ट आसात तांणी सांगलोलें आनी तरी पूण आमचो सरकार म्हणटालो ना, तशें जावचें ना, ह्या वर्साक बुडचें ना, त्या वर्साक बुडचें ना. आयज पणजे वचून पळोवया. असले जरी तर आमी एग्जाम्पल घेतले भाव भयणीनो जाल्यार आख्ख्या गोंया आमच्यान जायते घेवपाक जाता. लँडस्लायड जावपाक लागलेले आसात आनी जंय असले डिव्हलपमेंट म्हणटात म्हणून डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जे प्रकल्प हाडल्यात ते आयज आमकां लिसांव शिकयतले. आनी तेन्ना भाव भयणीनो घडये ही भिरांत ही आरकाराचेर आयल्या ती आमचेरूय येतली. कित्याक आर जाल्ली आसा आमकां. आतां गोंयकारांकूय आमकां आर जाल्ली आसा. ताळो उबारपाक जाय तेन्ना आमचो ताळो उक्तो जायना, आमचीं तोंडां उक्तीं जायना. नाका थिंगा बोवाळ करपाक आमी तयार आसा. आनी भोव करून जे कोण वल्नरेबल आसा तो तोंड उगडचें नात, परतून मारचें नात, परतून उलोवचें नात. तांचेर आमी आड उलोवपाक घडये झंड करून पासून वचत. पूण जंय पदवेदार मनीस आसात आनी पदवी आमचेर धरून आमकां घडये जेलीन घालतले वो कितेंय वायट करतले, तोंड बंद करून आमी ओगी आसा. आर जाल्या तर आरेन दल्लेलें आसा आमचें प्रशासन जें आसा तेंय आरेन दल्लेलें आसा. आमचो सरकार कांयच उलयनासलो हेजेर, सांगल्यार पासून आयकनासलो. आयज ही आर जाल्ली मनशां वो आर जाल्ली आमच्या आख्खे ही परिस्थिती आमचे मुखार आसा. जरी तर भाव भयणीनो आमकां हातूंतली सुटका जाय जाल्यार आतां तरी जे भाशेन ह्या लोकांनी त्या थंयसरल्या थोड्यांनी त्या आरकाराक खाटीर घालून खाट चोद व्हरून जेजू मुखार दवरलो आनी मागलो ते भाशेन घडये आयज आमी परतून उठपाची आसा, गरज आसा. आमी खाट सोद उबारून आमची ही परिस्थिती आनी आमचें आर जाल्लें प्रशासन आनी आमचो आर जाल्लो सरकार आसा ताकाच व्हरून जेजू मुखार दवरूं. मागुया आमी. बोवाळ करून जालो, आवाज करून जालो, मागणें आमी करता. उरलेल्यो वस्तू कितें जातल्यो खबर ना, पूण मागण्यांत जो विस्वास आसा तो हालूंक शकना. भावार्थाक लागून जेजून ताका बरो केलो आनी बरो करता आसतना पातोक पयलें भोगसुलें. भिवू नाका पुता, तुजी पातकां तुका भोगसुलीं.
आयज आमची पातकां भोगसूंक आमी आमच्यो चुकी मानून घेवपाक गरज आसा. जेन्ना असल्यो घडण्यो जातात तेन्ना दुसऱ्याय देशांनी आमी जायते फावटी पळयता जे मिनिस्टर बीन आसात ते रोखडे रिजायन करतात, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानून घेता. आमचे मिनिस्टर जे आसात ते रिजायन करपाची खबर सोड, आपणें चूक केल्या पासून म्हणून ती चूक मानून घेवपाक तयार ना. आनी आपली चूक आसा ती फकत दुसऱ्यांचेर. मिनिस्टर आसा तो आपणा सकयल जे कोण आसात, कोण इंजिनियर आसात, कॉन्ट्रॅक्टर आसात, तांचेर घालतले. कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो घडी पयशे मेळना म्हूण तांचेर घालतलो परतून. ओ काम करपाक जो मॅटिरियल हाडला तांचेर घालतले. ओ कामदार जे बाबडे त्रास करून आपलो जीव पासून रिस्कार घालून हे डिवेलपमेंटल वर्क्स म्हणलेले करपाक मुखार सरतात तांकां धरून भितर घालतले. बोली आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलां, आब्राम देवान ताचे लागीं बोली मागली आनी आपल्या पुताची बोली मागली. आब्राम बोली घेवन गेल्लो आपल्या पुताक, उजो लांकडां घेवन गेल्लो हो योद्न भेटोवपाक आपल्याच पुताचो. पूण ताचो विस्वास घोट, देवाचेर विस्वास घोट, आनी देव जें कितें वाट दाखयता तें करूंक सदांच तयार. ह्या पासत खुद देव ताका बोली दिता, एक मेंढरो ताका दिता, पुताक मारी नाका, ताचेर हात घाली नाका, पूण देव आपुणूच ही बोली ताका दिता. जाल्यार हो विस्वास एकदम गरजेचो, हें मागणें एकदम गरजेचें. तर भाव भयणीनो, आमचेर ही परिस्थिती जेन्ना येता, दिसती पडटा आमकां आमच्या दोळ्या मुखार, मागण्यांत घोट रावुया, भावार्थान घोट रावुया आनी आमच्या जिवितान आनी आमच्या हालचालीन जें कितें आमी वायट केल्लें आसा मानून घेवुया आनी तें बदलुया. आमच्या प्रशासनाकूय सांगुया, आमचे ऑथॉरिटीज आसा तांकां सांगुया आतां वेळ जालो आमच्यो चुकी मानून घेवपाचो. आनीक दुसऱ्यांचेर पयलो सरकार आनी तो सरकार तेणें केल्लें हेणें केल्लें हें म्हणून आमकां कांयच फायदो ना. हें समजून घेवंक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक आनी जे कोण ऑथॉरिटीन आसात तांकां हें बळ दी म्हूण भावार्थान आमी मागुया. ही आयचे मिसाचे भेटेन आमचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर जावं दी आनी ह्या आल्ताराचेर आमकांच आमच्यो चुकी, आमचीं पातकां आनी आमचें बरें मन बदलपाक आनी आमची नवसरणी करपाक ह्या आल्ताराचेर दवरुया. गायन घेऊया C23, पेज नंबर 38. C23. तुझ्या उदाहरणात आमकां दिलें तुझ्या उदाहरणात आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तोयपरांचो सविस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर गोटुया सुम्याची सुवाळी आनी एकाशी तें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन पुता तुजी पातकां तुका बोगसली उठ आनीक चल हो भयणीनो आमचेरूय वेगवेगळे तरेची जेन्ना आयिल्ली आसा तेन्ना आमी आमची पातकां बोगसूंक आमच्या पातकांचें बोगसणें मागूंक आनी आमी सगळ्या वायटांतलीं बरीं जावंक आमकांय करपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या क्षणा पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्काचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपो